नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. नारव्या संगमाचेर जातली म्हादयची आरती. अध्यात्मिक पर्यटन चालीक लावपा खातीर पर्यटन खात्याचो उपक्रम. मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती. उसगांव कसर्ले वाठारांत सान पिरायेचे चली बेपत्ता. फोंड्या पुलिशेंत अपहरणाची कागाळ नोंद. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. सांतिनेज ताडमाड लागसार आशिल्लो रिटेनिंग गटर स्लॅब कोसळपाच्या वाटेर. देवाची घुमटी आनी वड कोसळपाचे स्थितीत. हो सगळो स्मार्ट सिटीचो गैरकारभार पालेकारान सरकाराक उजरायले. देवाचो प्रसाद घेवन देवस्थानाच्या शिमे भितरूच बसयतले खापरेश्वराची मुर्ती, सांगता पर्वरेचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे. मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक जाय थंय बांदून दितलो देवूळ. सुलेमानाचे नाटक पुलिसांक पडटा म्हारग. पुलिसांचे गाडयेंतल्यान देवतकीर सुलेमानान पत्रकारांकडेन उडयलो पेपरांचो बंच. परतून केले आरोप. आनी दिवचल साखळे रस्त्याचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात एकल्याक मरण. कार चालकान बुलेटीक नेटान धपको दिवन काडली पळ. कार चालकाक अटक. आता पळयात खबरो विस्तारान. देवाचो प्रसाद घेवन खापरेश्वराची मुर्ती देवस्थानाच्या शिमे भितरूच बसयतले अशें आश्वासन पर्वरेचो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन दिलें. पर्वरेचे लोक सुकूर पंचायत मंडळ आनी मंत्री रोहन खंवटे खापरेश्वराच्या मुर्तीचे गाराणे घेवन मुख्यमंत्र्याकडेन आयिल्लो. पळयात पुराय बातमी. खापरेश्वराचे देवूळ बांदून दिता हे आपणे तांकां पयलीं सांगिल्ले. आतांय लोकांक जाय थंय देवूळ बांदून दिवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. पर्वरेचे लोक सुकूर पंचायत मंडळ आणि मंत्री रोहन खंवटेन देव खापरेश्वराच्या देवळा संबंधी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची आल्तीन भेट घेतली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री उलयतालो. दुसरे वटेन देव खापरेश्वराची मुर्ती देवस्थानाच्या शिमे भितरूच बसयतले अशें मंत्री रोहन खंवटे सांगतात. खापरेश्वर देवस्थानाच्या समिती सगळे लोक जे असले पळय आमचे मिनिस्टर रोहन खंवटेच्या बरोबर आयिल्लो. तांच्यांनी जो डिमांड दवरला तांकांच विचारा. तो डिमांड सरकारान फुलफील करपाचो ठरयला. पयलीं सरकार तयार आसले. पयलींचे जे कोण उलयताले पळय न्ही थंयतले की देवूळ बांद पयलीं तेच्यांनी कन्सेंट जर पयलीं सुद्दां आमी तांकां देवूळ बांदून दितात म्हटलें मागीर शिफ्ट करुया म्हटलें. वयल्यान तेंच्यांनीच मागीर उलोवपाक येवपा खातीर बंद केलें. पूण देव खापरेश्वरा विशयीच्यो आमच्योय भावना तितक्योच आसा लोकांच्यो आसा तश्यो. देव खापरेश्वराचें देवूळ परत सरकार बांदून दितलें तें सांगता थंयसर. खंयच्या जाग्यार हाडप ते शीम म्हणजे कितें? शीम इज बॉर्डर. शीम इज नॉट डेट लोकेशन. सो ताजे शिमे भितर हाडप हें 100% ते करून घेवकूच जाय. आनी ताज्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या जागे पळयल्या तातूंतल्या भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें. देव प्रसाद दितकूच त्या जाग्यार वतले न्ही. सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो. देव कितें सांगतलो प्रसादाचेर त्या प्रमाणे आमचे भावीक सांगतले. भावीक ग्रामस्थ सांगता त्या प्रमाणे आमी करून दितले. सांगपाचो उद्देश व्हेरी सिंपल. देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितलें जें उतर हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट वील स्टँड. आपल्या देवाक समज सांगलें आपली नवी मुर्ती जाय ती कशी मुर्ती जाय तें सांगता त्या प्रमाणे ती मुर्ती करून दितले. वी वील एन्श्युअर दॅट इट इज डन. परत बॉटम लायन दिता विदाउट पॉलिटिक्स. सुकूर पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी आयजूच हे इनिशिएटीव घेवन आयजूच आमकां अपॉयंटमेंट घेवन आमी आयज तें एप्लिकेशन फायल केलां. म्हणल्यार CM सराक दिला. सो सरान आतां सांगलां की आपूण इनिशिएटीव घेवन कितें तें करता की तुमची भावना आपूण दुखोवचो ना. सगळें कितें आहा तें सारकें जातलें कितें. सो आनी थंयसर बऱ्या भाशेन बांदूनय दिता म्हणून सांगलेलें. फॉर देव खापरेश्वराचे देवूळ हालयतना लोक आणि पुलिसां मदीं जाल्ल्या शाब्दीक झुजा विरोधात लोकांचेर जाल्ल्या कागाळीची कारवाय न करपाची मागणी मंत्री रोहनान मुखेलमंत्र्याकडे केल्ल्याचें सांगलें. त्या दिसा जें जालां पुलीस लॉ अँड ऑर्डराक राविल्ले. पुलिसान आपलें काम केलां जें काम करपाक जाय आशिल्लें. हिटेड आर्ग्युमेंट दोनी सायडीक जेन्ना जाल्या सुरवात खंयच्यान जाल्या कितें जाल्यार तें बंद करया. पूण आज PWDन जी कंप्लेन मारली ह्या एक्टिविस्टांनी अजून नांवां घेवना तांची. They have not been named, but the complaint is there and police has been asked to investigate and name them. I have requested Chief Minister to keep it here where it is. आणि ते फुडें वचनाका आसा थंयच आसूनी की त्या दिसा जे जालें आउट ऑफ प्रोपोर्शन was because they were misled.
सध्या देव खापरेश्वराची मूर्ती गिरी एका कंटेनरात दवरल्या. पोलीस दर दिसा ह्या मूर्तीची पूजा करतात. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जमीन आदस्पाच्या प्रकरणात हात आशिल्ल्या सुलेमान सिद्दीकीक बुधवारा कोर्टान हाडिल्लो. पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान देवतकीर सुलेमानान पेपरांचो एक बंच पत्रकारांकडेन शेवटून मारलो. ह्या पेपरात ताणें आपल्याक कोणे आनी कसलो फसयला तें बरयलां, पूण हें कितलें खरें आनी कितलें फट तें ताकाच खबर, कित्याक सुलेमान दर फावट एक रंग दाखयत आसा. पूण ह्या बोवाळात ताचे वांगडा आसपी पुलिसांक मात ताची ही प्रकरणां म्हारग पडपाक लागल्यात. पळयात पुराय बातमी. सुलेमान दर खेपेक एक रंग दाखयत आसा. दर फावटी आपली स्टेटमेंटां बदलून ताणें राजकीय फुडाऱ्या सयत पुलिसांकूय फोंडान घाल्यात. हे करपा फाटलो ताचो उद्देश कितें तें कळपाक मार्ग ना. आयजूय कोर्टात हाडले उपरांत ताणें तशेंच केलें. पुलिसांच्या गाडयेंतल्यान देवतकीर सुलेमानान पेपरांचो एक बंच पत्रकारांकडेन शेवटून मारलो. ह्या पेपरात ताणें आपल्याक कोणे आनी कसलो फसयला तें बरयलां. हातूंत ताणें जायते आरोप केल्यात, पूण ते कितले खरे आनी कितले फट तें ताकाच खबर. ह्या प्रकरणात एका पुलिसाचे नोकरेर हावळ आयल्या. खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयच्या प्रकरणा उपरांत एका पुलिसाक उंचेल्या अधिकाऱ्याचो फोन आयलो. फोनार ह्या अधिकाऱ्यान त्या पुलिसाचो बरोच फोग काडलो. फाटलेय फावट सुलेमानाक कोर्टात हाडल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयल्ल्यान 2 पुलिसांक सस्पेंड केल्ले. ताका लागून आयजूय जे पुलीस सुलेमानाक घेवन आयिल्ले ते सस्पेंड जातले काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. जो मुलजिम को पेश किया गया है उसके ऊपर बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं. वो एक बार कस्टडी से भी भागा हुआ है और एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है कि जब भी किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँचे. इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंक्रीज सिक्योरिटी की गई है. कई बार ऐसे इनपुट्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसे करना पड़ता है. मैं बिल्कुल आपकी सही बात है, मीडिया को बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, आपको सब अपना ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी. किसी भी तरीके से किसी को हार्म ही नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा लंबा ट्रायल बचा है. देखिए पहली बात तो ये है कि अगर एक मुलजिम है तो वो तो अभी कानून प्रक्रिया के तहत चल रहा है. अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट देना है दैट डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी गिवन टू कोर्ट. नहीं तो कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है जितना मेरा समझ है. और अगर आपको दिया गया है वो डॉक्यूमेंट तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस को हँडओव्हर कर दें ताकि हम या तो कोर्ट में सबमिट कर दें या आपकी इन्व्हेस्टिगेशन. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिल्ल्याचे आदलो मंत्री मडकयकाराचे जाहीर उलोवन दाखयले. मडकयकाराच्या विधानाक लागून आता भाजपा सरकाराच्यो अडचणी आनीकूय वाडल्यात. मडकयकाराच्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. दुसरे वटेन मडकयकाराच्या स्टेटमेंटा उपरांत विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. Last week I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department and kept a message that if somebody comes to collect this, to inquire this file, then that fellow to come and meet me. एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक आपणे खंय 20 लाख रुपया दिल्ल्याचे आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषाची भेट घेतल्या उपरांत उलोवन दाखयले. हे विधाना उपरांत आता गोंयभर खवदळ पडला. हाचे वयल्यान सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान सरकाराचेर खर टिका केल्या. खंयच्या मंत्र्याक मडकयकारान पयशे दिले ताची चवकशी करची आनी संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी विरेशान केली. जाल्यार उदय मडकयकारान केल्लें विधान आपल्याक नवें न्ही. भाजपा सरकाराचो भ्रष्टाचार आपणे विधानसभेत उक्ताडार हाडिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. पांडुरंग मडकयकार जे उलयलो ती सत्य परिस्थिती आशिल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. मडकयकारान त्या मंत्र्याचें नांव जाहीर करचें अशें ताचें म्हणणें. आयज आमी एवरी टायम सांगताले की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो करप्ट सरकार आसा. हेंचे आमदार मिनिस्टर्स जे आसा ते करप्शनान गुंतलेले आसा आनी कशे गोंयभरान हेंच्यान करप्शन करून गोंय कशें काबार करता, गोंयकारांक कशें काबार केल्ले आसा हे आमी प्रत्येक वेळा सांगताले. पण आयज तेंचोच आदलो आमदार आदलो मिनिस्टर हे स्टेटमेंट करता आनी हितून कळोन येता की इतले बरोबर 15 ते 20 लाख बसून तेजे कडल्यान स्वता
घेतलेलें आसा म्हणून अशें विधान ह्या पांडुरंग मडकयकारान केल्लें आसा. तेणें खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेची जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय. तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ईडी हेंच्यान सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वसपूस करपाक जाय. आदलो मंत्री आणि आदलो आमदार बाब पांडुरंग मडकयकार जो आता एक बीजेपीचो सदस्य आसा ताणें जे कितें आपलो स्टेटमेंट दिला ताजेर एक बारीकसो बॉम्ब कसो ताणें घाला. ह्या बॉम्बा खातीर जर एंटी करप्शन ब्युरो नाजाल्यार विजिलन्स डिपार्टमेंट नाजाल्यार पुलीस कांय एक्शन घेनात जाल्यार गोंयकारांक क्लियर कट बीजेपी मेसेज दिवंक सोदता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट मेसेज दिवंक सोदता की आमी करप्शन म्हणटा तें नॉर्मलायज केल्लें आसा, ब्रायब घेवप हें नॉर्मलायज केल्लें आसा. आमी कोणाक सोडनात, आमच्या पक्षाचे आमदार एक्स आमदाराक पसून सोडनात, हें तांणी सिद्ध केल्लें आहा. आतां उरता तें कितें, ताजे मागीर तांचे मंत्र्याक एक रिएक्शन विचारलें तेन्ना ताणें कितें म्हणलें की जे मनीस दोज हू स्टे इन ग्लास हाऊसेस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. हाजें तो कितें सांगूंक सोदता, हो बेसिकली मडकयकाराक एक थ्रेट दिता. ही बी इन्व्हेस्टिगेट जावंक जाय, कित्याक हाजेर अशें सिद्ध जाता की एफर्ट्स आर ऑलरेडी ऑन टू सायलन्स हिम. आनी तातूंत एक सामकें आमकां हे दिसांनी व्हेरी 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 कॉमन ट्रेंड इज की पयशे घेतिल्ले ते पयशे परते दिले. सो मडकयकारान कडच्यान एक मंत्र्यान जर पयशे घेतल्या तो पयशे परते रिटर्न करतलो आनी इश्यू काबार जातलो. चड करून कित्याक तांचो हाय कमांड हांगा गोंयांत आसा आनी तेन्ना हो स्टेटमेंट आयला म्हणून ह्या स्टेटमेंटाक महत्व येता. नाजाल्यार ही व्हडली कांय नविदाद न्ही, हें आमी सांगीत आहात. हांव एसेंब्लीन कितलेंचदा हो इश्यू रेज करता, कितलेंचदा तांकां एक्सपोज करता, म्हणून आतां एसेंब्ली सेशनाक धाकटी घेतात सो दॅट दोज एक्सपोजीस कॅनॉट बी we cannot inquire into the scams of the past and expose more scams. आणि ताजे खातीरूच आमचे ते प्रश्न बी येतात. तातूंत सगळे लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हे सगळे भितर आहा. आनी हे ओपोजिशनाक सायलन्स करप आनी आमी लूटमार करीत रावप हो तांचो मंत्र जाल्लो आहा. टायम एंड अगेन आमी सांगत आसा की दीस इज द मोस्ट करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट. आणि हाज्या पयलीं आमी पळयलां की तांचे खुद आमदार एलिगेशन करताले जेन्ना PWDचो स्कॅम जालो तेन्ना हांचे आमदारानूच सांगिल्लें की पयशे घेवन जॉब विकता म्हणून. आज हांच्याच 2022च्या कॅन्डिडेटान म्हणजे ताची बायल जी राविल्ली ताणें सांगलां की हे मंत्री सगळे पयशे घेवन कामां करता. आतां हाजेर खरी FIR रजिस्टर जावपाक जाय, कित्याक पयशे ब्रायब दिता तोय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आणि तो आदलो मंत्री मरे. सो ताका खबर ना की ब्रायब दिवप इज अ क्रायम. सो आय थिंक पांडुरंग मडकयकारान नांव घेवन सांगपाक जाय खंयच्या मंत्र्याक 20 लाख दिल्ले, खंयच्या कामाक दिल्ले. ही हॅज टू कम ओपन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल साखळी रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातांत बुलेट चालक बेळगांवच्या तरणाट्याक मरण आयलें. अपघाता उपरांत पळ काडिल्ल्या कार चालकाक अटक करपाक दिवचल पुलिशेक येस आयलें. पुलिशेन कार चालकाक अटक करून ताची कारूय जप्त केल्या अशें कळटा. साखळे रस्त्या वयल्या कोडाळ कारापूर वाठारांत बुधवारा हो अपघात घडलो. ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आदर्श प्रभाकर मुरगोड अशें आसा आनी तो तरणाटो बेळगांवचो आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 28 वर्सां पिरायेचो आदर्श आपले KA 22EU 4333 ह्या नंबराचे बुलेटी वयल्यान साखळेच्या दिकेन वतालो. कोडाळ कारापूर वाठारांत आशिल्ले PWDचे उदकाचे टाके कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA 07U 6444 ह्या नंबराचे कारीन आदर्श हाचे बुलेटीक नेटाचो धपको दिलो. ह्या धपक्या बराबर आदर्श रस्त्याचेर आपटून गंभीर जखमी जालो. गंभीर जखमी आदर्शाक बेगोबेग उपचारा खातीर साखळेच्या सामाजीक भलायकी हॉस्पिटलांत व्हेलो. मात थंय उपचार चालू आसतना ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघाता उपरांत अपघाताक कारणीभूत थारिल्ले कारी सयत कार चालकान अपघात स्थळा वयल्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक योग्य दिका दिली. उपरांत सांजे मेरेन अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या
कार चालकाक अटक करपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले. पुलिसेन कार चालकाक अटक करतानाच अपघाताक कारणीभूत आशिल्ली कार ताब्यात घेतल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या कार चालकाचे नाव समीर मधुकर पाटील अशें आसा. पुलीस उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI रश्मी मातोंडकर ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशी आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. पर्यटन खात्यान अध्यात्मिक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डेक विकसीत करपाचो प्रकल्प घेतला. 10.5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगेची आरती जाता तशीच आता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. गोमंत सरिता पूजन ह्या उद्देशान गोंयान अध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान हो उपक्रम हातीन घेतला. नारव्या, मांडवी, जुवारी आनी वाळवंटी न्हंय एकठांय येता त्या पंचगंगेच्या संगमाचेर हो प्रकल्प उबारतले. 8 ते 10 म्हयन्यां भितर नारव्या संगमाचेर आरती डेक उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. हे सुवातेर शंकराची व्हडली मुर्ती उबारतले खंय. तशेंच पुजा मंडप, आरती डेक, लोकांक बसपाची सुवात, तिकीट कावंटर, कॅफेटेरिया, माहिती केंद्र, फ्लोटिंग जेटी आनी ल्हान बोटी हे सुवातेर दवरतले. पर्यटकांक हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें पर्यटन मंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. आमी नारव्या जंय एक वाटेल्यान सप्तकोटेश्वर देवळाचे उलयतात त्याच सायडीक थंय जंय जुवारी, मांडोवी आनी वाळवंटी रिव्हरचा जो संगम जो आसा थंय आमी गोमंत सरिता पूजन ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर रोखडेंच तयार करून थंय सुरवात जातली. जातूंतल्यान एक इकोसिस्टम जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर उलयतात, रिजेनरेटीव टुरिजमाचेर उलयतात, जे रिजेनरेटीव टुरिजम म्हणजे फुडल्या पिढीक टुरिजम सारकें दवरप आनी तातूंत कल्चर संस्कृती सांबाळटा आसतना स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता जाल्यार गोंयच्या हातूंतल्यान आमी बिचोली तालुक्यांतल्यान आमी पूर्ण भर दिल्लो आसा. तातूंत सप्तकोटेश्वर टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणींतल्यान रुद्रेश्वर देवस्थानाचें नूतनीकरण करता आसतना गोमंत सरिता पूजन ही थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून पेरंट्सांनी हांगा फोंडा पोलीस स्टेशनाची नोंद केल्ली आसा. PI विजयनाथ कोळेकर ह्याच्या मार्गदर्शना खाली संदीप निवाळकर जो PSI आसा तो हांगा तपास करता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर हल्ले जाले वा पर्यटकांचे खून जावपाक लागले जाल्यार गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जातलो. हाका लागून पर्यटन वेवसायिकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. बुधवाराक कळंगूट जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. गोंयच्या रेस्टॉरंट तशेंच शेकांचेर पर्यटकांचेर हल्ले वा खून जावपाक लागले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवपाक भियेतले. आमचे लोक भायल्यांक शेक चलोवपाक दितात. कितेंय समस्या जाली काय हे भायले लोक चाकू घेवन हल्लो करतात. हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर परिणाम जातलो. देखून पर्यटन वेवसायिकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. असल्या प्रकरणाक लागून आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्ली. गोंयांत येवपी दर एका लेबराचें व्हेरिफिकेशन जावपाकच जाय. व्हेरिफिकेशन आनी मेडिकल जाल्या बगर कोणेच तांकां कामाक घेवचें न्ही अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. टुरिस्ट रेस्टॉरंटाचेर शेक्साचेर जर अशा पद्दतीच्यो झगड्यो जावपाक लागल्यो किंवा एकामेकाची तकली फुटून कोणाचो तरी मर्डर जावपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर लोकूय हांगा येवपाक भितले. नो डावट पुलीस आसा, कितेंय बारीक सारीक जरी जालें आसत म्हाका दिसता यू कॅन डायल 100 डायल करा, तुम्ही परत आसारचे पुलीस थंयसर पावतले. लॉ एंड ऑर्डर तुमी हातांत घेवं नाकात. आनी तेका लागूनच आमी फाटल्या दिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन जें काडलें पयलीं तेका लागून आमी आमचो शेक काडटा कोणाक तरी चलोवंक दिता पयलीं तो मनीस खंयच्या हाडून दवरता पयलीं हांव स्टेटीचें नांव घेयना. एकदां स्टेटीचें नांव घेतलें काय ना मागीर ते परत जागे जातात. हे विशेश करून लोक म्हणजे कांय विचारूय करिना, काडलो चुली काय तोपली अशा पद्दतीचे मायंडसेटाचे लोक आसा. आनी तेजो इम्पॅक्ट जो आहा पयलीं तेजो इम्पॅक्ट लॉंग रन उरता. 10 वर्सां 15 वर्सां तेजो इम्पॅक्ट उरता. अरे गोंयांत गेलो मरे ते कोणा तरी टुरिस्टाचो मर्डर जालो आनी त्या एका इम्पॅक्टाचेर कितलेशे टुरिस्ट येवपाचे बंद जाता. गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबर हो व्हेरीफाय जाल्लो आसपाक जाय. तेका भंय आसपाक जाय. पुलिशेन म्हाजें रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, चुकून जर आपूण फोन करून पळो जाल्यार म्हाका धरून हाडपा खातीर तांकां चड वेळ लागचो ना. आपल्या शेजाराक रावपी आसत, आपल्या घरांत रावपी आसत, आपल्या
जे काम करपी आसतात तेजे अनलेस एंड अंटील पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना आनी मेडिकल चेकअप जायना तो पर्यंत ताका पुलीस दवरून घेवचो न्ही. 2 गजाली खातीर. कारण आमी पळयता ह्या दिसांनी मर्डर, रेप ह्या सारखे इन्सिडंट्स खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला. ह्यांची मेंटेलिटी अशा पद्दतीच्या आमकां हे जर करते आसत जाल्यार तेजे पुलीस व्हेरिफिकेशन इज मस्ट. लोक येता, जॉब करता, कंपल्सरी तांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. दुसरें मेडिकल चेकअप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटन टॅक्सी वेवसाय हो भायल्या लोकांनी न्हय तर गोंयकारांनीच चलोवचो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. गोंयांत हॉटेलांच्या भायर जी केस्तांवां जातात ती खंय तरी बंद जावपाक जाय जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सरकारा कडेन चर्चा करून कितेंय तरी उपाय काडपाक जाय. तशेंच दर एक पर्यटक गोंयांत येता तेन्ना एक बरी याद घेवन तांणी परत वचपाक जाय अशेंय आमदार मायकलाचें म्हणणें. एग्रीगेटर आमी कशें धाडून दिवचे. वी विल नॉट अलाव एनी कॅब एग्रीगेटर टू कम. सो जो धंदो गोमंतकी लेट आवर बॉयज कम आउट विथ अ सोल्युशन. तांकां सोल्युशन तेणी दिवपाची गरज आसा. सो जो गव्हर्मेंटाचो जो ऑफिसर आसतलो, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसूं, ट्युरिझम डिपार्टमेंट आसूं, सी ट्युरिझम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग देम. हांव सपोर्ट करता तांकां. म्हणजे कितें बरें पळय तें करा म्हणून. आतां कितें जालां, आदी ट्युरिस्ट कितें म्हणटाले कितना पैसा. आतां ते आतां सगळें मॉडर्न जाल्लें आहा. सो दे आर ऑल लुकींग एट डिजिटल. सो कितें तरी एक मिडल वे येवपाची गरज आहा. आनी मिडल वे 100% येतलो ही म्हाका खात्री आहा. आय एम नॉट सपोर्टिंग एनी कॅब एग्रीगेटर. आय वॉन्ट देम टू कम आउट विथ अ सोल्युशन. लेट देम से वॉट दे वॉन्ट. तो स्थानीक मनशाच्या हातीन आयज ट्युरिस्ट टॅक्सीचो धंदो आहा आनी तेंच्या हातीनूच उरचो. आमकां कोण एग्रीगेटर नाका. आतां हो वाद जाता तो बंद जावपाक जाय. एक केस्तांव जे जाता हॉटेलाचे भायर, 5 स्टार हॉटेल आसूं, 3 स्टार, 4 स्टार, वेदर इट इज फ्रॉम केदार कॉन्स्टिट्युएन्सी, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, और शोलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी, और मोरजे आरांबोलकरी, और साउथ गोवा, हो वाद बंद जावपाक जाय. ट्युरिस्ट शूड गो विथ गूड मेमरी. त्या खातीर जे कितें करपाक जाय ते स्टेक होल्डर जो ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर आहा तेणे गव्हर्मेंटा कडेन बसून एक मिडल हितून पावपाक जाय. म्हणजे कम आउट विथ अ सोल्युशन. बायलांच्या सुरक्षे खातीरच्या पिंक फोर्साची तांक वाडोवची अशी मागणी आतां बायलां समाज वावुरपी करपाक लागल्यात. पुराय राज्यांत पिंक फोर्साच्यो फकत 10 गाडयो आसात. पळयात पुराय बातमी. राज्यांत बायलां आड गुन्यांवकारी घडणुकांनी अचकीत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. हाची ताजी देख म्हळ्यार राजधानी पणजेंत एकाच आठवड्यांत बायलां आड घडिल्ल्यो 2 दुर्दैवी घडणुको. एका प्रकरणांत बायलांनीच कागाळ दाखल करून गैरवर्तन केल्ल्याक अटक जाली तर दुसऱ्या प्रकरणांत सरभोंवतणच्या लोकांनी सादुरताय बाळगून मजत केल्ल्यान ती वाटावली. अशाच पद्दतीन जर एक घडणुको घडत रावल्यो तर गोंयांत बायलां कितली सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उपरासता. ते भायर अशा प्रकारच्या घडणुकांचेर आळो हाडपा खातीर सरकारान पिंक फोर्स तैनात केल्या. हे पिंक फोर्साची कितें स्थिती आसा ती पळोवया. गोंयांत एकूण 31 पुलीस स्टेशनांत आसात अस्तित्वांत. उत्तर गोंयांत 13 तर दक्षिण गोंयांत 18 आनी 7 कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशनां आसात. गोंयांत पिंक फोर्साच्यो फक्त 10 गाडयो. ह्या 10 गाडयांचेर 80 बायलां पुलीस करतात 3 शिफ्टींनी काम. पणजे, म्हापसा, पेडण्यां, दिवचल, फोंड्यां, केप्यां, मडगांव, वास्को, काणकोण आनी पर्वरे शारांत आसा दरेकी एक पिंक फोर्स गाडी. दोन 2021 राज्यांत सुरू जाल्ल्या पिंक फोर्सान आतां मेरेन 13,796 कॉल्स हाताळ्ळे. हे बायलांचे सुरक्षे खातीरचे पिंक फोर्साची तांक आनीक वाडोवची म्हणून बायलां समाज वावुरप्यांनी मागणी केल्या. म्हजें नांव केतकी. हांव एक सायकॉलॉजिस्ट आसा आनी महिला आयोगाचे सदस्य आसा. जेन्ना वुमेन सेफ्टीचो प्रश्न येता आयज आमकां एक प्रश्न पडटा की आर रियली वुमेन सेफ इन गोवा. सो आमी फर्स्ट आय वूड से पयली बायल मनीस म्हणून आमी ही काळजी घेवपाक जाय की आमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक शिकपाक जाय. दुसरी गजाल आमी आमकां वल्नरेबल करपाक जायना आनी तिसरी गजाल आमकां आमचे कायदे खबर आसपाक जाय. सो हो आयलो दृश्टीकोन एक बायल मनीस म्हणून. दुसरी गजाल समाज म्हणून आमी प्रत्येक बायलेचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना आमी पयशिल्ल्यान पळयतात आनी आमी ताचेर कांय एक्शन घेना किंवा आमी सपोर्ट रायट वेन करना. आनी महिला आयोगान सुद्दां आमी अशें खुबदां पळयतात की खुबदे फॅमिली मेंबर्स सुद्दां आनी शेजार पाजार घरांतले किंवा समाज म्हणून आमी ताका वेगळ्याच दृश्टीकोनान पळयता आनी जी सपोर्ट सिस्टम जाय तशे प्रमाणे आमी ताका सपोर्ट करना. तिसरी गजाल
ॲट गव्हर्मेंट लेवल ऑफकोर्स कांय सर्विसीस वाडोवपाक जाय. पिंक फोर्स जाय आसाच, पिंक फोर्स खूब वर्सां जालीं काम करता, बट आमकां ताजें आनी एक्सटेंशन जाय आनी वाडोवपाक जाय. बिकॉज ज्यो गाडयो करंटली अवेलेबल आसा आनी जी मॅन फोर्स पिंक फोर्साक अवेलेबल आसा ती खंय तरी आनी मातशी एक्सटेंड करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ओवरऑल आमी सेक्युरिटी आनी सेफ्टी गोंयान बायलां बाबतींत खूब वाडोवपाक जाय, नाजाल्यार जें चलना तें खूब प्रमाणान वाडत वतलें आनी ताका मागीर मर्यादा उरची ना. सो आय थिंक एज अ युनायटेड वी शूड स्टँड आनी वी शूड टेक अ कॉग्निझन्स ऑफ इट की आमी आयज बायलां जेन्ना घरांतल्यान कामांतल्यान भायर सरता, कामाचेर वता किंवा आनी खंय वता जाल्यार आमकां सेफ आनी प्रोटेक्टेड फील जावपाक जाय. म्हजें नांव शलाका माडगूळकर. आमचें गोंय राज्य महिला खातीर सुरक्षीत आसा काय ना हेचो प्रश्न निर्माण जाता. आमच्या गोंयांत महिलाची सुरक्षाची चिंता ही हळू वाडत गेल्ल्या कारणान आमच्या गोंय सरकारान पिंक फोर्स हे एक विशेष पोलीस दलाची निर्माण केली. तर हे पिंक फोर्स आमकां 24 तास सगळे आमची सुरक्षे खातीर तयार आसता. आमी सगळ्यांनी जर एकत्र येवन महिला सुरक्षेचे खातीर जागृताय निर्माण केली जाल्यार आमची महिला सुरक्षीत आसतलीच. तर आमी पिंक फोर्स हाका सदांच सपोर्ट करपाक जाय, जाल्यारूच आमची महिला सुरक्षीत उरतली. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार.